आमचं भाऊ बीच असा 15 दीस आमची दिवाळी मरे तुम्ही एक्झॅक्टली 3ऱ्या का 4थ्या दिसा बंद केल्यात मरे इश्यू कितें जाणा मला टँकर दिलो लोकांक पाणी वस्तू हॉस्पिटला ते बिल्डिंगेतले लोकांक कशें मेळटले पंपींग भाड्याचे ना तांचे डायरेक्ट आहा तांचे पंपींग कशें करता सो कितें कर नेपीक आणि कावन्सिलरांक इन्फॉर्म कर एक पळय दुसरे तुझे टँकर त्याचे 2 टँकर जाले आनीक 4 टँकर जाय बट सी दॅट यू मेक अ प्रॉपर मॅप सांग बाबा सकाळी जर हाका धाडटले तर एक 10 जाल्यार 12 हाका धाडटले 2 हाका धाडटले प्रॉपर लोकांक दिसूंक जायना की लायन बंद केली आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना आमकां जाय पिरियड कितके दीस तुका 2 दीस म्हाका दिसता टेंटेटिवली 24-25 न्यू लायन ताचे 2-3 इश्यू आशिल्ले मेन इश्यू म्हणजे जी पयली आमी ब्रीज बांदला ती अजून रफ आसा खूप धूळ येता लोकांची कंप्लेन आशिल्ली आमकां कॉन्ट्रॅक्टरान एश्युअर केला बाय वेनसडे किंवा बाय नेक्स्ट फ्रायडेच्या पयलीं ती सगळी आमकां डामर करून दिता दुसरें म्हणजे जो सेकंड ब्रीज बांदला थंय आमचे जी वॉटर बॉडी आशिल्ली जी बाबू नायकाच्या फाटांतल्यान पास जाताली ती सगळी माती पडून ऑलमोस्ट ब्लॉक जाल्ली आसा सो आमी ती क्लीन करपाची आणि रिटेनिंग वॉल घालपाची तशी सायटीक आमी थारायला सो तें जें काम आसा तें WRD घेतलें WRD आमकां इन्फॉर्म करतले आमचो CP आमच्या बरोबर आसा आमचे सगळे कावन्सिलर आसात सो CP आनी कावन्सिलींग बॉडी आमकां रिजॉल्युशन दितले म्हजो नोट वयतलो आनी ओनर आमकां NOC दिता म्हणून प्रॉमीस केला आनी हे सगळें करून ते आमी फॉरवर्ड करता तिसरो जो इश्यू आसा लास्ट टायम तुमी जर पळयल्ले आसतले तर त्यांनी सडनली दिवाळी जावन 2 दीस पायपलायन बंद केले आनी लोकांचे खूब त्रास जाले म्हणजे म्हाकाय खूब फोन येयले CPक सगळ्यांक आमकां त्रास जाले सो ह्या फावटी जेन्ना तेंच्यांनी बंद करपाची पायपलायन इश्यू आयलो तेन्ना तांकां स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिल्लीं आसात की पयलीं आमचे वॉटर डिपार्टमेंट आसा तांच्यांनी आमचे टँकर अरेंज करपाचे सगळ्या कावन्सिलरांक CP कॉन्फिडन्सान घेवन वी शूड सी टू दॅट सगळ्या वॉर्डांनी ॲटलिस्ट आमच्या एका कावन्सिलरान सजेस्ट केलें की सकाळी 7 हे टँकर आनी सांजचे 7 टँकर हे वचपाक जाय आनी हे जशी तयारी जाली जाल्यार मागीर 2 दीस पायपलायन बंद करपाची जे तरी 2 दीस म्हटलें जाल्यार ते एक्चुली म्हणजे प्रेशर पडलें जाल्यार 3 दीस जाता चवथो इश्यू जो आसा जो हो रस्तो जो आमी हांगा उबो रावला जे हांगा ब्रीज करपाची हो मेजर रोड आसा ताच्यान आमकां एक्झॅक्ट कितले म्हयने लागतले सांगूंक ना इनफॅक्ट आमच्या बरोबर आमचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर हायवेचो गावडे आशिल्लो असिस्टंट इंजिनियर दिनेश आशिल्लो WRDचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर KP आशिल्लो तांचो असिस्टंट इंजिनियर नरेश बोकळे आशिल्लो कॉन्ट्रॅक्टर आमच्या बरोबर अमीन आशिल्लो सो हाचो आमकां टायम टेबल सांगतलो मीन टायम ते आमकां सायड बाय रोड दितले विच इज ऑफ इक्वल वी जो सायटीक करून त्यामुळे कसा आपलो मेन जो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व जातलो सो हो जो आमचो एक विजीट आशिल्ली कावन्सिल जस्ट टू पळोवपाक खंय पर्यंत काम पावला आनी तांकां थोडे आमची सजेशन दिवपाक जे आमी फेस करतात जे आमकां पब्लीक सो मोस्टली सो व्हडले व्हडले ट्रॉलीज वयता सो जो आमी सर्वीस रोड करता किंवा तो कितलो सादारण कितलो स्ट्रॉंग किंवा कितले हो जो सर्वीस रोड करता तो इतलेच विधाचो आसतलो ही जी वीथ आसा ही म्हाका दिसता 12 काय 14 मिटर इतल्याच विधाचो आसतलो त्यामुळे कशें आसता त्या आमच्या रस्त्यान आमी ती ब्रीज बांदल्या ते ट्रॉली आमी कशेंच धाडूं शकना कित्याक फुडें गेल्यार आमचे भायली पेट किंवा बॉड्यान आसा जे आमी अलावज करूं शकना तांकां ट्रॉली हीच ट्रॉली यूज करची पडटली दे हॅव टू Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.